भारताचो माजी राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी अंतरलो संवसाराक। मरणा वेळार ताची पिराय आशिल्ली 84 वर्सां। मेंदवांतले क्लॉट काडपा खातीर आर्मी रिसर्च अँड रिफरल हॉस्पिटलांत प्रणब मुखर्जीची जाल्ली सर्जरी। थारायल्ल्या प्रमाण जातल्यो जेईई आनी नीट परीक्षा। सरकार आपल्या निर्णयांचेर ठाम। मुख्यमंत्री म्हणटा सगळे तरेची केल्या जय्यत तयारी। 18 वर्सां उपरांत रोयले पिळगांव दिवचलचे आमरा खाजन शेत। 40 हेक्टर शेतात 60 शेतकारांनी मिळून सुमार 32 हेक्टर जमीन केली पाचवीचार। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आता पळोवया खबरो विस्तारान। अंदू वर्साच्यो जेईई आनी नीट परीक्षा कोरोना व्हायरसाच्या सावटापणात जावपाच्यो आसात। परीक्षा जावच्यो वा जावच्यो न्हू हाचेर आरती परती चर्चा चल्ल्या। तरीकय ह्यो परीक्षा घेवपाच्या निर्णयाचेर सरकार ठाम आसा। ह्या परीक्षांचेर विद्यार्थ्यांचो फुडार निम्मून आसा। तेका लागून ह्या परीक्षांक घेवन राजकारण खेळचें न्हू अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा। परीक्षांच्या वेळार परीक्षा केंद्रांचेर संबंधीत यंत्रणा गरजेची जतनाय घेतली अशें तो सांगता। सगळी तयारी जाल्या आनी परीक्षा व्यवस्थित जातल्यो अशें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलां। कोविड-19 की तरफ से कौन कौन से नॉर्म्स जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और पूरे सभी स्टूडेंट्स यानी मास्क यूज करें, पूरे सुपरवाइजर सभी लोग मास्क यूज करें, सैनिटाइज करें, इसकी तैयारी कर चुके हैं। जो कोई लोग यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहते हैं, पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं, मुझे उनका कहना है क्योंकि इस तरह से जो प्रोफेशनल्स एग्जाम्स रहती हैं स्टूडेंट्स का भविष्य इसके ऊपर निर्भर है, तो इस इश्यू को पॉलिटिसाइज न करें। गोवा में कोई इधर उधर छोटा मोटा जो कोई आंदोलन करना चाहते हैं उन्होंने यह आंदोलन बंद कर दे। वी आर आस्क्ड फॉर द डीएचई एंड डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन और पूरे क्लासरूम और सभी चीज सैनिटाइज करके ले, इनकी इंस्ट्रक्शंस उनको गई हैं। और दूसरी चीज वहाँ पे जिस तरह से हमने हमारे 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड डिप्लोमा के एग्जाम कंडक्ट करते वक्त वहाँ सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए थे, सोशल डिस्टेंसिंग हमने खुद मॉनिटर किया था। इसी तरह से इस एग्जाम के लिए भी यानी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हमारे ऑल द 3 डिपार्टमेंट्स डीएचई, डीई और उनकी जो एजेंसी यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करती हैं, ईच स्टूडेंट यानी सेंटर पे आने से पहले खुद का मास्क लेके आए, खुद की वाटर बॉटल लेके आए, यानी कि उनको कुछ लगा तो वो एग्जाम पे उनका मास्क और वाटर बॉटल उनके साथ में रहे। कोविडाच्या काळात परीक्षा घेवप धोक्याचें अशें म्हणत NSUIन परीक्षांक विरोध केल्लो, जाल्यार कांय तज्ञांचें म्हणणें ह्यो परीक्षा जावपाक जाय। गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट। एकाच दिसा 78,000 केसींची भर घालत भारतान कोरोना व्हायरस केसींचो आंकडो 36,21,000 वेला। दिसाक 75,000 केशींची सेगीत नोंद करपाचो हो 5वो दीस। कोरोना व्हायरसाक लागून मरण येवपाच्या बाबतीत भारतान जाल्यार आता मेक्सिकोकय फाटी घातला। एकाच दिसात भारतात 78,512 कोविड-19 केशी नोंदयल्यात। फाटले 24 वरांत 948 मरणांची जाल्यार 60,868 जाण दुयेंत मुक्त जाल्ल्याची नोंद जाल्या। आता मेरेन भारतात 36,21,245 कोविड-19 केसींची नोंद जाल्या। एक्टिव्ह केसींनी 7,81,000 आंकडो हुंपला। 67,469 पेशंटांक मरण येयलां, जाल्यार 27,74,801 दुयेंती बरे जावन घरा गेल्यात। भारतांतली कोरोनान फाट धरलेली ही 5 राज्यां। महाराष्ट्रांतलो आंकडो 7,80,000 पावला। त्याच्या फाटोफाट नंबर लागता तो आंध्र प्रदेशाचो 4,24,000, मागीर तामिळनाडू 4,22,000, उपरांत कर्नाटक 3,35,000 आणि उत्तर प्रदेशांतलो आंकडो पावला 2,25,000. आनी कोरोनान पिडलेले संवसाराचे फाटीवयले हे 5 देश। 58,55,000 केशी नोंदयत युनायटेड स्टेट्स सगळ्यात फुडें आसा। फाटोफाट 38,004 लाखांची नोंद करत येता ब्राझील, उपरांत येता आमचो भारत। तिसरे सुवातेर आसलेल्या भारतांतलो कोविड-19 केशींचो आंकडो 36,21,000 पावला। उपरांत येता रशिया। रशियेंतल्यो केसी
9,90,000 पावल्यात, जाल्यार पेरून 6,29,000 नोंद केल्या. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. थळाव्यांचो विरोध आसतनाय मेळावले 70चो IIT प्रकल्प घेऊन सरकार फुडें वचत आसा. आमच्या गावात आमकां IIT नाकाच अशें म्हणत परत एक फावट मेळावलीकारांनी आंदोलन सुरू केला. सोमार दिसा शेळ मेळावलीच्या लोकांनी गोळेली पंचायतीचेर मोर्चा व्हेलो आनी गांवांत उबो रावपी IIT प्रकल्प रद्द करचो अशी मागणी करपी निवेदन पंचायतीक भेटयलें. कोविडान थैमान घातला तरीकय लोक IITक विरोध करपा खातीर भायर सरलो. गुळेलीचे प्रकल्पाक विरोध करपा खातीर शेकड्यांनी लोकांनी भायर येत आपलो निशेध उक्तायलो. आमच्या गांवांत आमकां हो प्रकल्प नाकाच. प्रकल्पाक लागून जमीन आनी पर्यावरणाची नासाडी जाल्ली आमी सोसून घेवचे नात. खुबळिल्ल्या लोकांनी पंचायतीक निवेदन भेटयलें. ह्या निवेदनाचेर विचार जालो ना जाल्यार कायदो हातांत घेतले अशी शिटकावणी दिवपाक ते विसरले नात. पळयात ते कितें म्हणटात ते. गोयली पंचायत मुर्दाबाद सोडचना रे सोडचना जिंकल्या बघा सोडचना सोडचना रे सोडचना जिंकल्या बघा सोडचना. आयज जे हांगासर जे तेंच्यांनी लेटर केला ते आमी मिटिंगेक घातलेलो आसा आनी आमकां थोडो टायम आसल्या कारणान सेक्रेटरीकूय थोडे कायदे आसा ते खातीर आमी तांकां सांगला की रिटर्न तांकां बरोवन दिला की तांकां आमी 2 तारीख सुद्दां दितले म्हणून 3 तारीख सुद्दां दितले म्हणून 2 तारखेक आमी सगळे रेडी करतले आनी तरी सुद्दां आमी पंचायत बॉडी डिस्कस करून योग्य ते निर्णय आमी ती घेतली. त्यांच्या ज्यो मागण्यो केल्या त्यो सगळ्यो मागण्यो तुमी पूर्ण करून तांकां लेटर कसले दितले? तेंच्यो सगळ्यो मागण्यो अशें पूर्ण अशें करपाना पूण थोड्यो तेंच्यो करतल्यो तेन्ना म्हणून आमी डिसिजन घेतली न्हू फुडें आतां कितें जाता तेजे वयल्यान आमकां काय NOC येवना ती खरी था गेल्या. मागीर तुमी मोडू शकता ते रिजेक्शन घेवं शकता ते कायदे आमकां पळोवचे पडटले. आमचे जे कितें ग्रिव्हन्स आसा ते घेवन आयिल्ले आमी लेटर दिल्ली आसा सेक्रेटरीक. तांच्यांनी 3 दीस मागला 3 तारीख पर्यंत मागला. 3 तारखेक सकाळी तेंच्यांनी दितले म्हणून सांगला आनी लेटर दिले आमकां. आणि जर त्यांच्यानी 3 तारखेक दिले ना जाल्यार आमी पंचायतीक डायरेक्ट लॉक मारतले आणि हांगा जर कितें अनुचित असो वायट प्रकार घडलो जाल्यार तेका जिम्मेदार पंचायत आसतली. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार. भारताचो आदलो राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी सोमारा संवसाराक अंतरलो. 14व्या पिरायेचेर निमणे स्वास ताणें घेतलो. मेंदवांत क्लॉट निर्माण जाले उपरांत ताका हॉस्पिटलांत घाल्लो. ताचे आदीं कोविड-19 चांचणेंत ताचो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयिल्लो. ताची भलायकी ल्हव ल्हव इबाडपाक लागिल्ली. मेंदवांतले क्लॉट काडपा खातीर आर्मी रिसर्च अँड रिफेरल हॉस्पिटलांत प्रणब मुखर्जीची सर्जरी जाल्ली. प्रणब मुखर्जी हो भारताचो 13वो राष्ट्रपती जाल्लो. 25 जुलय 2017 ताचो कार्यकाळ सोंपलो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कार्यावळींत उलोवपी तो पयलोच माजी राष्ट्रपती. ताचे फाटल्यान ताचे घरकान्न सुरवा आनी इंद्रजीत, अभिजीत आनी शर्मिष्ठा अशीं 3 भुरगीं आसात. गोवा 365 पणजी ब्युरो. आतां घेवया एक ल्हानसो वेवसायीक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सुशांत सिंग राजपूताच्या बंगल्याची CBIन सोमारा परतून एकदां पळोवणी केली. जाल्यार दुसरे टिमीन रिया चक्रवर्ती, तिचो भाव शौविक आनी सुशांताची आदली मॅनेजर श्रुती मोदीची चवकशी सुरू केल्या. सोमारा इडीन गोंयचो हॉटेल वेवसायी गौरव आर्याची चवकशी केल्ली. मनी लॉन्ड्रिंग केस आनी ड्रग्स वेव्हाराच्या संदर्भात ही चवकशी आसली. मजगती सुशांत सिंग राजपूताचो पोस्टमार्टम चलतालो त्या वेळार रिया चक्रवर्तीक थंय येवपाक मेकळीक दिले बद्दल राज्य मानव आयोगान डॉक्टर R.N. कुपर म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटलाचो डीन डॉक्टर पिनकीन गुज्जराक समन्स धाडला. जाल्यार अशें कितें हॉस्पिटलांत घडलेंच ना अशें डॉक्टर गुज्जरान स्पश्टीकरण दिलां. 8 जुनाक हो अभिनेतो आपले भयणी कडेन उलयतालो त्या वेळार रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंग राजपूताच्या बांद्राच्या बंगल्यार हजर आसली अशें सुत्रां कडल्यान कळटा. सुशांत प्रियंका कडेन आपल्या वखदा विशीं उलयतालो. तणावाची परिस्थिती ती घेवपाक उपेगी पडूं येता अशें म्हणत प्रियंकान ताका लोनाझेप गुळयो बाळगुपाचो सल्लो दिल्लो. रिया चक्रवर्ती बरोबरचे ड्रग्स कनेक्शन आनी मनी लॉन्ड्रिंग केसीच्या संदर्भात ईडीन गोंयचो हॉटेलियर गौरव आर्याची सोमारा चवकशी केल्ली.
ताणें आयताराक गोंय सोडिल्लें आनी सोमारा सकाळीं ईडीच्या ऑफिसांत हजेरी लायिल्ली. ड्रग्साचे कसलेच तरेचे संबंध नाशिल्ले अशें म्हणत आपूण रियाक 2017त निमणो मेळिल्लो अशें आर्यान सांगलें. सुशांताकय खंय तो मेळूंक नासलो. सुशांत सिंगाचें मरण आनी गोंयच्या हॉटेलांतल्या बरोबरचे ड्रग्स कनेक्शन हाका लागून गोंयचे ड्रग्स वेव्हार परत एकदा अधोरेखीत जाल्यात. ह्या वेव्हारांत राजकारणी घुस्पल्ल्याचें दिसून येता. आमच्या गोंयांत सध्या आमच्या गोंयकारांची इतली बदनामी जाल्या ते सांगपाची सोय ना. सुशांत सिंग मेलो, गोंयांत तेजे लिंक दाखयले, ताका ड्रग्स घातले, ते गोंयांतसून व्हरून ताका ड्रग्स घालतात, ताका गोंयांत तेंचे लिंक्स आहा. म्हणजे गोंयांत ड्रग्साचे माफिया आसा काय कितें? आमचो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत सांगता सुशागाद, आमकां हांगा कसलो भिरांत ना म्हणून. पण हे लोक, रशियन लोक, खापरी लोक सगळे हांगासर बिजनस करता आनी हाका गव्हर्मेंटाचें कांयच ना. भायर जर तुम्ही पळयल्यात, तुमी आमच्या फॉरेनाक तुमी जर गेले आनी एक दीस सुद्दां तुमचो विजाक जावन सुद्दां जालें, तुमकां थंय भितर उडयता, तुमचे पासपोर्ट घेवन सरळ तुमकां तुमच्या गांवांत गोंयांत बियांत धाडून दिता. आनी आज हांगासर कितले तरी लोक फॉरेनचे आसा, जे लोक आपले पासपोर्ट आसा, विजा ऑलरेडी सोंपल्या, पण पुलिसांक खंय तरी घट धरून, पॉलिटिक्साक खंय तरी घट धरून सगळीं नाटकां चलयल्या. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. कुटबण जेटी वयल्या नुस्तेकारांनी 1 सप्टेंबराच्या नुस्तेमारीक आरंभ करपाचें थारायला. तांच्या बोटींचेर काम करपी कामगार अजून येवंक नसले तरी जे कोण मेळटात तांकां बरोबर घेवन ते नुस्तेमारी करतले. खरेपणी सरकारान नुस्तेमारी बंदी 1 ऑगस्टाकच काडल्या. पूण कोरोना महामारीक लागून नुस्तेकारांनीच नुस्तेमारीक एका म्हयन्या उपरांत सुरवात करची अशें ठरयल्लें. त्या प्रमाण आतां मंगळारच्यान दर्यांत वचपाक ते सज्ज जाले. हय, कोरोना बसत हांव फुडें सरलें. आमचे युनियन डिसिजन घेतलें. आमी विलेजीस बसत न्हू, म्हूण आमचे लेबर सुरक्षीत दवरपाक आनी गांवचे बरेंपण व्हरपाक आनी हिंगा दुयेंस पिडाक नासतना रावपाक ताका मातशें स्लो रावलें. आनी आम पर्सिनस 1 सप्टेंबर फाल्यां भायर सरता आनी आमी सरकारा कडेन मागता आमची डिझल सबसिडी जायत वाडून उरल्या, शिरकून उरल्या जायत तुमच्या कारणान बसत ती आमकां बेगीनूच दिवची आनी कितें आमकां एक मातशें मजत जातली. पयलींची सबसिडी अजून मेळना. सबसिडी म्हणून रिइम्बर्समेंट ती आमची. लोक सगळे सबसिडी, गव्हर्मेंट सबसिडी न्हू ती, रिइम्बर्समेंट आमचे पयशे आमकां मेळपाक जाय. आमी माने हाडल्या थोडे आनी नियरली आमचे पर्सिनस कुर्बान जेटी 150 ट्रॉलर्स आसात, तितले ऑलमोस्ट 40 सुमार कडेन रेडी आसतले जाल्यार ऑलमोस्ट 1/4 तशें. माने बी मातशें हाडपा येवपाक मातशे त्रास जाले, कित्याक ट्रान्सपोर्ट ना, बसी बी धाडून लोकांनी अरेंज केले कितें जाल्यार करून. तर माने सगळे टेस्ट करून हाडले, सगळे हाडले थिंगा हेल्थाचे मनीस आहा हिंगा, ते मॉनिटर करताय. गोवा 365 खातीर कुटबण जेटी सावन रमेश नायक रावत. घेवया आनीक एक वेवसायीक विसव. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. उत्तर गोंय नियोजन आनी प्राधिकरणान आमच्या नांवाच्यो नोंदीच काडून उडयल्यात. म्हापसा बोडगेश्वर शेतकार संघटनेन आरोप केला. कोर्टाची सोपणां चडटले जाल्यार आमचे कडेन दुडूनात. हाचे आदी लँड सर्वे रिकॉर्डात नांवां आसली अशें ह्या शेतकारांचें म्हणणें. संबंदीत यंत्रणेन आसली तशी आमची नांवां लँड सर्वे रिकॉर्डात घालची. ते खातीर 7 सप्टेंबराची डेडलायन दितात. शेतकारांनी शिटकावणी दिल्या. उदरगतीच्या कामा खातीर म्हापशीच्या श्री बोडगेश्वर देवस्थानाच्या वाठारांतली जमीन घेवपाची प्रक्रिया सरकारान सुरू केल्या. हे प्रक्रियेत सरकार थेट लँड ओनरा कडेन वेव्हार करपाक सोदता. देखून तांणी थंय शेतां रोवपी टॅनंटांची नांवांच सर्वे रेकॉर्डांतल्यान काडून उडयल्यात. तांकां सांगूंक करता की आमी कोर्टान वचपाक ना, तुमच्यांनी तुमची अख्खे गोंयच्या लोकांक हांव विनंती करता, हेंच्यांनी बूक तयार केलेलो आसा आनी आमकां नोटिफिकेशन दिता तुमी 7 तारीख पासून ऑब्जेक्शन घालपाचें म्हणून. लँड रिकॉर्डा प्रमाणे ऑन रिकॉर्ड आसा, लँड रिकॉर्डा प्रमाणे आमची नांवां ऑलरेडी सर्वे डिपार्टमेंटान लागलेली आसा तशी तेंच्यांनी ही नांवां ताबडतोब घालपाची, नोटिफिकेशन सोंपच्या पयलीं आनी फ्रेश नोटिफिकेशन काडपाचें तेंच्यांनी. ज्यांनी जी स्कीम केलेली आसा ती फक्त केन्ना केलेली आसा, जेन्ना आमचो स्वर्गीय मनोहर पर्रीकार तेन्ना म्हापशेची शेतां घेवपाक गेल्लो तेन्ना ही सगळी गडबड केलेली आसा. आनी तेणी ह्या मनोहर पर्रीकारान तेन्ना अशें लोकांक फटोवन दवरले, कोणाक 2,000 दिले, कोणाक 1,500 दिवन, ही फक्त तेजेनी फसवणूक करून आनी आयज आमकां गरीब लोकांक आनी मुणकारांक म्हणटा ताका भिकेची कट्टी हातीन दिल्लेली आहा. ते पार्टीचें नांव कितें आसा? BJP म्हणजे भिकेची पार्टी.
हे भिकेक ते लागून हे आमकां जे गरीब लोक आसात तांकां हे भिकेक लागून गेल्ले आसात. जो मूळ आनी कूळ हो नद केल्लो आसा, गायब केल्लो आसा. आनी हेंच्यांनी कितें केलें, हे भाडकाशाही जे हांव आतां इतले हे मिडियेंत उलोवन हांव थकलेलो आसा, लोकांक सांगलेलें आसा, कितें पळय हे भाडकाशाही हे लोकशाहीन आमकां कवर केल्लेली आसा. ही लोकशाही दवरूंक ना आसा, ही हुकूमशाही दवरली आसा. बूक काडलेलो आसा तो जाता ताबडतोब कॅन्सल करून तो नवो बूक काडून जे मुल्काक जे लँड सर्वे रजिस्टर आसा तेच ह्या बुकांचेर येवचे आनी तशें ते चलचे. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान संदीप कामुलकार. स्वता शेतकार आशिल्ल्यान आनी शेतकारांच्या प्रस्नाविशीं गंभीर आशिल्ल्यान संजीवनीचो आदलो अध्यक्ष प्रताप सिंग राणे आयजूय हो कारखानो बरे भशेन चलोवन दाखोवपाक शकता. ताच्या हातान कारखानो दियात, कारखान्याक ताची गिरेस्तकाय परत मेळटली, साखर कारखान्याचो आदलो संचालक सांगता. संजीवनीचो आदलो संचालक नेमू मडकयकाराच्या म्हणणे प्रमाण ताचे कारकिर्दीत 85,000 मॅट्रिक टन ऊस पिकतालो. विधानसभेचो सभापती आणि त्याच वेळार संजीवनीचो अध्यक्ष असलेल्या प्रताप सिंग राणेन आपले कारकिर्दीत साखर कारखानो व्यवस्थित चलोवन दाखयलो. आताच्या सरकाराकच तो सांबाळपाक जायना जाला. शेतकारांची लुकसाण भरपाय करता म्हणिल्ली तिवूय अजून केली ना. ऐकात ताचे म्हणणे. आशिल्ले तेन्ना जवळ जवळ 80 to 85,000 मॅट्रिक टन ऊस गोंयांत पिकतालो आनी प्रताप सिंग राणे बाब चेअरमॅन आशिल्लो आनी तो सुरळीत कारखानो चलयतालो. आशिल्ल्या कारणान ते वेवस्थीत मेंटेनन्स आमच्या देखरेखे खाली तिणें हो कारखानो चलयलो आनी शेतकऱ्यांक तो पर्यंत कसलीच अडचण येयली ना. आज राजकीय वातावरण ढवळलेलें आसा आनी राजकीय वातावरणात एक धुरंदर राणे सारकेलो शेतकरी जो आज पर्यंत त्या फिल्डाक आसा तेका ते संजीवनी विशीं किंवा ते संजीवनी कितें चल्लां किंवा कितें चलोना हेजो कसलीच म्हायती सरकारान तेजे कडल्यान घेतली ना. आनी हांव ठोसपणे सांगता, आजुनूय ते 70 वर्सांचे जरी जाले जाल्यार ही धुरो जर संजीवनीची धुरा जर राणे साहेबा कडेन जर दिली सारकी जाय जाल्यार संजीवनी अशी तशी जिवंत शेतकऱ्याच्या पांया पर्यंत येतली आनी शेतकऱ्याचें हीत, शेतकऱ्याचो ऊसाची भरभराट ही करपाची जी कितें टॅक्नीक तेजे कडेन आसा तेजो फायदो तमाम शेतकऱ्यांक जातलो. मिनिस्टर बाबू कवळीकर सांगता की आमी तमाम सोयी ज्यो आसा त्यो शेतकऱ्या पर्यंत पावयल्ल्या आहा. हांव बाबू आजच्या माध्यमांतल्यान एकच विचारूंक सोदता की गेल्ले वर्सा जे शेतकऱ्यांचे पावसाचे मुळे नुकसाणी जाली तेजे पयशे अजून शेतकऱ्यांच्या पदराक पडलेले ना. त्या नंतर बिलां दिता म्हणून सांगली, चवथी पयलू बिलां दिता म्हणून सांगली शेतकऱ्यांक. शेतकऱ्यांच्या पदराक अजूनय बिलांचे पयशे पावले ना. शेतकऱ्यांनी करपाचें कितें? आमी हो कारखानो बेगिनाचे बेगीन चालू जावचो आनी अंदू आमचो ऊस संजीवनीन हांगा क्रॅश करचो आनी मुख्यमंत्र्या कडेन आमी मागता की ते खातीर जी कितें सोय करपाची ती बेगिनाक बेगीन मुख्यमंत्र्यान करची आनी आमकां शेतकऱ्यांक हो ऊस संजीवनी घालपा खातीर दिवचो अशी आमी मागणी करता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत. पिळगांव दिवचलचे आमरा खाजनातले शेत वट्ट 18 वर्सां उपरांत शेतकारांनी भोव परिश्रमान रोयला. सरकारान खाजनातल्यो पोयो शेतकारांक नितळ करून दिवच्यो, तांच्यो हेर अडचणी आनी मागण्यो मान्य करच्यो. श्रमीक शेतकारांच्या फाटल्यान खंबीरपणान उबो रावल्ल्या पिळगांवच्या सरपंचान सरकारा कडेन मागलां. केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहिजे अशें सुभाषीत आसा. पिळगांव हो मायनिंग वाठारांत रेवडो घातलेलो गांव. खणी बंद पडले उपरांत लोकांचें काम गेलें, लोक निरशेल्ले, पूण कांय तरणाटे जाणटे शेतकारांच्या मार्गदर्शनान फुडें सरले, शेतात पांय रोयले. 18 वर्सां पडंग उरलेले जमनीत नांगर घालपा विशीं एकमत जालें. शेतकी खात्याक गाराणें घातले. सरकारान रोखडीच परवानगी दिली. 40 हेक्टर शेतात 90 कुळां मदल्या 60 शेतकारांनी अनुसुमार 32 हेक्टर जमिनीत शेत रोयले आणि रचलो तो परिश्रमांचो इतिहास. आनी लोक इतके आनंदान आसा की 18-19 वर्सांनी हे शेत रोयलेलें आसा. कित्याक तर हे शेत पेंडींग आसलेले जो बांद आसलेलो
अरावंड 1 किलोमिटर समथींग असो बांद आसा तो बांद कंप्लिटेड केल्लो आसा. त्या इनॉग्रेशनाक सर आमचे CM सर परिकार आसलेले तेंच्यान इनॉग्रेशन करून तो बांद जाल्लो आसा. आनी तरी आसतना आतां रेनी सिजन कितें जाता, ह्या सिजनान ह्या शेताची परिस्थिती कितें जाता, रेनी सिजनान फुली टोटली शेत आमचें बुडोवन वयता आनी त्या खातीर भरपूर नुकसान जाता. सो गव्हर्मेंटा कडेन मागता जी कमिटी आतां एपॉयंट जाल्लेली आसा तेंचे जे कितें प्रपोजल येता शेताचे, सपोज आतां ज्यो पोयो आसता शेताच्या सायडीच्यो त्यो फूल पॅक जाल्लेल्यो आसा, तेन्ना जे कमिटी कडल्यान गव्हर्मेंटान जर कितें प्रपोजल वयतले ते पोयो क्लीन करपाच्यो, ते प्रपोजल तेंच्यांनी अवश्य मानून घेवचे आनी त्यो ज्यो पोयो आसा त्यो क्लीन करून तांकां दिवचे. त्यातूनसून ज्यो शेत आमचे पावशिल्ले बुडटा ते म्हाज्या इतर जाले ते शेतां बुडपाची परिस्थिती ना. आनी जे आनी एक कारण आसा, जे 18 वर्सां शेतां पेंडींग जाल्ली ती कित्याक उरली, तर जी पयली कमिटी अपॉयंट केल्ली आहा तेंच्यांनी मात इनिशिएटीव घेतलेली ना आनी शेतकार आसलेले सगळे फोंडान पडलेले आसा. त्या खातीर जी आतां नवी कमिटी जाल्या तेंच्यांनी जी इनिशिएटीव घेवन आयज ही सगळी 18-19 वर्सां शेतां पेंडींग आसलेली आयज ही नजरेक पावतात. 18 वर्सां शेत हे पडींग आसलें. कारण कितें तें पडींग आसूं हो सबंद बांद गेल्लो आसलो लिफ्ट आनी सगळो बांद मोडोवन गेल्या बद्दल आमी गव्हर्मेंटाक सांगलो की बांद आमकां बांदून दिवचो, आमी शेत करता. की गव्हर्मेंटान आयकलें म्हाजें की शेत रोयता जाल्यार आमी तुमकां बांद करून दिता, की आमकां गव्हर्मेंटान बांद करून दिलो. त्या करता आमी आतां शेत सगळें रोयिल्लें आहा. पीक आतां सद्या आमी ते कसलें नांव गोवाधन आनी जया रोयला. पडींग आसलें कित्याक बांद सामको नासलो, मागीर गव्हर्मेंटान बांद बांदून दिलो आनी कमिटी आसली ती कांयच करिनासली, कल्टिवेशना खातीर कांयच करूं ना कमिटीन. मागीर आमी कितें केलें, आमी फुडें सरले सगळे भुरगे, आमचो बाबा आनी बाकी सगळे मेंबर आहा ते फुडें सरले आनी आमी कल्टिवेशन ह्या वर्सा करून दाखयलें. 40 एकराचें शेत आमी 32 हेक्टर 40 हेक्टराचें शेत आमी 32 हेक्टर कंप्लीट केलें ओनू. ह्या कल्टिवेशनान आमकां जेटे बिचोलेमा कडल्यान बरो हेल्प मेळ्ळो. गोवा 365 खातीर पिळगांवच्यान महेश गोवेकार. कोरोनाच्या सावटाक लागून भारत आनी पुराय संवसारांतल्या खेळामेळावयल्या घडणुकांचेर आळाबंद आयल्या. हे फाटभुंयेर केंद्रीय गृह मंत्रालयान शेरमारा कोरोना व्हायरसाचे फाटभुंयेर नव्यो गायडलायन्स जाहीर केल्यात. देखून 21 सप्टेंबराच्यान जातल्या खेळा सर्तींच्या वेळार एका वेळार फकत 100 जाणांकूच एकठांय येवपाची मेकळीक आसतली. 31 ऑगस्टा मेरेन खेळामळावयल्या घडामोडीक बंदी आसली, पूण कांय मार्गदर्शक तत्वां घालून दीत थोडे भोव प्रमाणात ही बंदी फाटी घेतल्या. सोशल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, कल्चरल, धर्मीक, राजकीय आनी हेर कार्यावळी खातीर फकत 100 जाणांक एकठांय येवपाची परवानगी आसतली. 21 सप्टेंबरा सावन हो नेम चालीक लागतलो आनी ह्या एकठांय येवपाच्या वेळारय मास्क वापरप, सोशल डिस्टन्स दवरप, थर्मल स्कॅनिंगाची तरतूद, हात धुवपा खातीर साबू वापरप वा सॅनिटायझराचो वापर सक्तीचो आसतलो. गोवा 365 खातीर क्लिंटन डिसोजा. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.